म्हापशा पुलिशेन शिंदळकी वेवसायांत घुसपिल्ल्या 4 बायलांक म्हापशेच्या बस स्टँडा वयल्यान ताब्यात घेतली। लोकांनी केल्ले कागाळीची दखल घेत पुलिशेन ही कारवाय केली। म्हापशे पुलिशेन तांचो जबाब नोंदवून घेवन तांकां एका NGOच्या सुवादीन केला। उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक सोबीत सक्सेना आनी जिवबा दळवी आनी परेश नायकाच्या नेतृत्वा खाला ही कारवाय जाली। फुडलो तपास चालू आसा।